सुरवातेक आमी गीत घेवया H7 पेज नंबर 109 H7 जेजू मनशां सोडवणारा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावान भयणो, आयज पवित्र सभा सुम्या जेजूच्या स्नानाची परब समारंभता. जेजूच्या स्नानाची परब लुकासाच्या सुवर्तमानांत आमकां दिसून येता. आज आमी जें वाचतलें हांव तें लुका प्रमाणे बरयल्लें शुभवर्तमानांतलें आनी ताच्या ह्या वाचपाचें म्हणजे आयचे ह्या बावतिजमाचे जेजूच्या बावतिजमाचे आप परगटणेचें म्हणून जाता. मागाच्या भावान भयणो, आयज जेजू आमकां ह्या तेजे बावतिजमा वरवीं आपलो अपुरबाय आमकां दाखयता. देवाची अपुरबाय तो आमच्या जिवितांत दाखोवन दिता. तेच परी आमच्या महाधोरण प्रांतांत आमी आयचो आयतार भाग्यन जुसे वाजाची भोक्ती वाडोवंक भेटयल्लो आयतार म्हूण समारंभता. ह्या व्हड मिशनार भाग्यवंताचेर आमी नदर मारुया आनी ताच्या जिविताचेर नदर मारतना आमी ताचे जिवितांतल्यान जायतें शिकून घेवया. कांय दिसां फाटीं म्हाज्या भावान भयणो आमी 2025 उत्सवीक वर्सूय ताची उक्तावणी केल्ली आसा आनी आमकां सगल्यांक एक यात्रेकारां कशी पिलग्रिम्स ऑफ होप कशी आमकां पाप साहेबान हो विशय दिल्लो आसा आनी हे भरवशाची यात्रेकारां म्हूण चलूंक देवाचो आदार आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. म्हज्या भावान आनी भयणो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तनान विचारून वायट धरून बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्य सुदांचा गोर मारी सगळ्या दुदान भोगता आनी तुमकां भाव भयणो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वती देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
तातूंया सर पदवीदारा सासणाच्या देवा जॉर्दान नदीन जेजून स्नान घेताना पवित्र आत्मो ताचेर देंवलो आनी तो तुजो पूत अपुरबायचो पूत म्हूण तुवें सुबे माजार परगोटलें. उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्ल्या आमी तुज्या आपणायलेल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगांत तीर जावं करपा दी. हें आमी मागतांव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. इसायास प्रवेदाच्या पुस्तका वेलें वाचप. ओ आसा सेवक म्हजो, हांव सांबाळून दवरता तो. हांवें विचून काडलेलो संतोश म्हज्या काळजाचो. राष्ट्रांक खरी न्हीद हाडूंक म्हज्या आत्म्यान बोल्लोलो. बोब मारून तो आड्डो ना, आपलो ताळो रस्त्याचेर कोणाक आयकूंक तो दिना. फुटलेली बॅट मोडिना, मिनमिनटी वाट पळयना. खरे नितीची राजवट विस्वाशीपणान हाडटा. खरे न्हीद प्रथमेचेर स्थापसर तो हालचो ना, चेपवन दामून उरचो ना. ताच्या धर्मशास्त्राची वाट दीप जुवे पळयत आसात. सर्वेस्पर अशें सांगता, नितीची सेवा करूंक तुका हांवें आपयला. तुजो हात हांवें दवरला, तुका हांवेंनूच आकारला. कुड्यांचे दोळे उकडूंक, कैदी गुलाम जालोल्यांक बुणकुणींतली सुटका दिवंक, काळके कुणींत बसलोल्यांक काळोखांतली भायर काडूंक, म्हजे परजेचो करार आनी राष्ट्रांचो उजवाड तुका नेमून दवरला. देवाचें उतरें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पर आपले पोजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पर आपले पोजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. देवाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराक मोहिमा दियात. ताच्या नांवांक फावो ती मोहिमा सर्वेस्पराक दियात. ताच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराक पुण्यपात करात. जबाब. सर्वेस्पर आपले पोजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पराचो ताळो उदका वयल्यान घासता. दर्याच्या लारा ओसडरीचेर सर्वेस्पर उबो जाला. सर्वेस्पराचो ताळो कितलो गुणगुणीत, कितल्या दोबाज्यान घासता सर्वेस्पराचो ताळो. जबाब. सर्वेस्पर आपले पोजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. मोहिमेवन देवाचो गुणगुणून सुटलो. ताच्या मंदिरान सगळ्यांचो हो एकूच साथ घासता. मोहिमा. दर्या सागरा वयर सर्वेस्परान शिवासन मांडलां. सासणांक राजा कसो सर्वेस्पर शिवासनार बसला. जबाब. सर्वेस्पर आपले पोजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रू अशें उलोवंक सुरू केलें, देव मनशां मदें अंतर करिना म्हूण म्हाका तावें जालां. पूण जो मनीस खंयच्याय राष्ट्रांचो तो जावं, देवाक भियेता आनी प्रमाणीकपणान चलता, तो की देवाक आवडटा. देवान जेजू क्रिस्ता वरवीं
सवस्थायेच्या शुभ वर्तमान पोरगोटूंक इस्रायलाच्या पुता धुवांक निरोप धाडलो. तो सगल्यांचो सोमी. जुआवान स्नान पोरगोटलें तेतून तावन गालिलियाक सुरू जावंक आख्ख्या जुदेयांत कितें घडलें तें तुमी जाणत. देवान कशे भाशेन नाजारेताच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन मागलो तेंय तुमी आयकलां. वेतातूय ताणें बरें शिंपडायलें आनी देवचाराचे पोदवेकाल आसलोल्यांक बोरी केली, कित्याक देव तांचे सोवें आसलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. स्वर्ग उक्तो जालो आनी बापाचो ताळो आयकूंक आयलो. हो म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचें तुमी आयकात. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोक देवाचे बासावणेक अदीक अदीक रावतालो. देखून सगल्यांच्या मनांत जुआंवा विशीं हो विचार उपरासूंक लागलो, होच बी देवान मागलोलो न्हय मू. जुआवान तांकां समेस्तांक जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां उदकाचें स्नान दितां खरें, पूण म्हजें वून बलवंत एकलो येता आनी ताचे वाण्याची वाडी सोदूंक म्हाका फावो ना. तोच तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. तेन्ना सगल्या लोकांक स्नान घेवन सोमतूच आनी जेजू स्नान घेवन मागण्या करता आसतना स्वर्ग उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो पारव्याचें आंग रूप घेवन ताचेर देंवन आयलो. आनी सर्गार तावन एक ताळो आयकूंक आयलो, तूं म्हजो व्हड अपुरबायेचो पूत, तुजेर म्हजें दादोसपण आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावान भयणो, आयच्या सेवाधर्माचो विशय जावन आसा, वचात देवाची अपुरबायची जायात. आनी देवाची अपुरबाय आमी आयच्या ह्या वाचपांनी पळयतात. आयचें पयलें वाचप आमकां इसायाह प्रवाद्याच्या पुस्तकाचें वाचप आमी आयकलां. आनी हें वाचप इसायाह प्रवाद्याचें पुस्तक 3 भागांनी वांटलेलें आसा. आनी आयचें हें वाचप जावन आसा तें दुसऱ्या भागांतलें. आनी ह्या भागाक समाधानाचें पुस्तक अशें म्हूण नांव दिल्लें आसा. आनी मोगाचे भावान भयणो, इस्रायल परजा हें पुस्तक बरयलें आसतना इस्रायल परजा भाग्योंत बाबिलोनींत गुलामपणींत आसली. आनी इसायाह प्रवादी ताका देवाचें समाधान आनी अपुरबायेची भासावणी करता. देव तांचे मदीं आसा आनी देव तांकां पळयतलो म्हूण आज प्रवादी इसायाह प्रवादी तांकां सांगता. देव जावन आसा इमानुएल, तो सदांच आमचे मदीं आसा आनी तो तांकां केन्नाच सांडिना हें तो तांकां दाखोवंक सोदता. इस्रायल लोक बाबिलोनांत गुलामपणी आसले खरें, पूण देव तांचे सांगाता आसलो हेंच तो इसायाह प्रवादी तांकां सांगूंक सोदता.
म्हज्या भावान भयणीनो देवान इस्रायल पोरजे लागीं करार केल्लो आनी तो केन्नाच तो मोडिना तो तांकां घोटाय दिता की आपूण सदांच आसा आनी आपूण तुमकां ह्या परिस्थितींतली वाडयतलो ह्या परिस्थितींतली काडून उडयतलो म्हणून इसायास प्रवादी आयच्या वाचपांतल्यान आमकां सगल्यांक आनी इस्रायल पोरजेक सांगता आसतना आमकां कळयता मोगाच्या भावन भयणो आमी देवाचेरूच आदार दवरूंक जाय आनी देवाची अपुरबाय आमी अणभवूंक गरजेची आनी हेंच करूंक आयचें हें पयलें वचप आमकां आपयता मोगाच्या भावन भयणो आयज आमी जेजूच्या स्नानाची परब आमी संभ्रमता आसतना आयज आमी लुकासाच्या शुभवर्तमानांतसून वाचप आयकलां लुकास मोगाच्या भावन भयणो तो फकत ताणें इतलेंच म्हणलां जेजून स्नान घेतलो आनी दुसरे शुभ वर्तमानकार जे आसात मार्कू आनी माथ्यू तांणी स्पश्टपणीन ताचें जायते हाके भावतिजमाचें जेजूच्या भावतिजमाची ताणें घडणी स्पश्टपणीन सांगलेली आसा डिटेलान सांगलेली आसा पूण लुकासाचें शुभ वर्तमानाचो हेतू दुसरो म्हणजे कितें ताका तो जाणा भावतिजमा वेळार कितें जालेलें तें पूण लुकासाचें मेन हेतू म्हणल्यार तो आमकां सांगूं सोदता की बागीं जो भावतिजमाचे स्नानाचो आनी जेजूच्या स्नानाचे भितर जायतो फरक आसा आनी हें आमकां ह्या उतरांनी तो सांगूं सोदता लोकांक दिसतालें की जो भावतिस्तूच खरो मसाय म्हणून पूण तो तांकां सांगूं सोदता की आपूण न्हू पूण म्हज्या हून आनीक एकलो आसा जो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्ज्यान स्नान दितलो हांव तुमकां उदकाचें स्नान दिता खरें तो म्हणटा हांव तुमकां उदकाचें स्नान दिता खरें पूण तो दुसरो आसा तो एकलो म्हज्या फाटल्यान येता तो तुमकां उज्ज्यान आनी पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो मोगाच्या भावान भयणो आयच्या दिसाची परब मनांत दवरून आयच्या दिसाचो विशय आमच्या मनांत दवरून कांय सुचना आमी घेवया पयले सुवातेर आमी जेजूच्या अपुरबायेचो अनुभव आमच्या जिवितांत घेवया आयच्या सेवा धर्मांत आमकां आपयता वचात देवाची अपुरबायेची जायत म्हूण आमकां तो शिकयता आनी मोगाच्या भावान भयणो आयज आमी जेजूच्या भावतिजमाची वा जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब समारंभ आसतना हो प्रश्न आमकांय करूंक जाता जेजून कित्याक प्रश्न भावतिजम घेतलो काय तो आमकां दाखोवंक सोदता की तो मनशां मदें मनीस कसो म्हणून पूण देवा बापान पवित्र आत्म्यान ताचे पारव्याच्या रुपान येवन आमकां दाखयलें की जेजू जावन आसा आमचो बरो गोवळी आनी आमकांय ती याज्ञीकपणान सौभागिल्लीं ताणें केल्लीं आसात आनी होच अनुभव घेवंक पुरबायेचो अनुभव घेवंक जो देवान जेजून हे भावतिजमा वरवीं सुरू केलो तो आमकांय करूंक आपयता हे जेजूच्या पुरबायेचो अनुभव आमच्यांनी 3 तरेनी अनुभवूंक येता तो म्हणल्यार पयले सुवातेर आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितांत लावन घेवंक जाय आमकां दिल्लें आसा जितलें आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करता जितलें आमी देवाचें उतर वाचता ताचेर वाचून ते वेळ सारता आमकां देवाच्या अपुरबायेची आनीक अदीक अनुभव येत रावता आनी आमी जेजूच्या मोगान आनी जेजूच्या अपुरबायेन वाडत वता दुसरें म्हणल्यार परम संस्कार आमकां सगल्यांक मिसाची समरमणी जेजूच्या अपुरबायेन वाडोवंक आनी ती जावंक आमकां एकल्याक आपयल्लीं आसात हे मिसाची समरमणी आमी बरे तरेन वांटो घेवन जेजूकूच अनुभवूंक आमकां आपयल्लीं आसात आनी तिसरें म्हणल्यार आमी समुदायांत जेजूचो पयलो आनी वयलो मानावेन म्हणल्यार एकामेकाचो मोग आमी तो दुसऱ्या सांगाता रावन दुसऱ्या सांगाता जिवन एकचारान जिवन देवाची अपुरबाय अणभवूंक आमकां आपयल्लीं आसात आमी जेजूची अपुरबायेची मोगाच्या भावान भयणो आमच्या घोराब्यांतूय आमी अणभवूंक जाता आनी ती आमी घोराब्यांतूय वांटूंक जाता जेन्ना आमी घोराब्यांत रावतात तेन्ना देवाच्या मोगान रावता तेन्ना एकचारान रावता तेन्ना आमी एक पवित्र घोराबो म्हूण आमी म्हाका मानतले आनी आमी होच देवाची जी अपुरबाय आमी अणभवल्या ती आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावतले आमच्या घोराब्यांतल्यान आनी तिसरें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो आमी जेजूची अपुरबाय समाजांतूय बी समाजांत जायतीं जाता
जेजून देवान आमकां सगळें दिल्लें आसा. आमी तरी एकलींच रावलीं जाल्यार आमी ही देवाची मोग, देवाचें समाधान, देवाची अपुरबाय दुसऱ्यांक दिवंक पावचीना. आमी जें कितें अनुभवलां तें आमी समाजांक वांटूंक आमकां आयज आपयल्लीं आसात. वचात देवाचे अपुरबायची जायात हो आयचो विशय आमकां घडये घडये हेंच उगडास करता की आमी देवाक अनुभवून देवाक दुसऱ्यांक दिवंक आपयल्लीं आसात. ह्या पवित्र स्नानाच्या ह्या जेजूच्या बावतिजमाच्या दिसाक आमकां हेंच शिकयता की आमी जसो जेजू कोरो गवंडी जावन दुसऱ्यांक अपुरबायचो जालो तेच परी आमी एक बरी गवंडी जावन दुसऱ्यांक अपुरबायची जावंक आयचे हो सेवा धर्म आमकां आपयता. तर म्हाज्या भावान भयणीनो, आयज ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमच्या जिवितांत देवाक अनुभवूंक आनी देवाचेच मोगान चलूंक हीच कृपा आमी ह्या मिसाच्या बलिदान मागुया. आमी सगळीं उबीं रावया आनी आमच्या भावार्थाची उचारणी करुया. स्वत मानता देवाक, सुपवितार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीन सांबाळलो, आंगवार मारे तांय जल्मलो, पोंच पिलाता काळ ताणें कोर्स सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोद वयता देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांव जिव्या आनी मेल्यांची मंजुरी करूंक येतलो. स्वत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, वखदांचो एककार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजूच्या स्नानाची परब आमकां आमच्या मिशनरी पाटलावदारपणाचो उगडास करता. आमी जेजूची पाटलावदारां कशीं आमच्या मुळाव्या संस्कारनी आमकां मेळ्ळोलें सोडवणेचें दान आपणावून तें आमच्या अपुरबायेच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक परगटूंक हें मागणें देवाक आमी उबारुया. आमच्या पाप साहेबांनी, बिस्प साहेबांनी आनी पाद्रींनी आपले गवळीक कार्य मनशां मदें पाळटना आनी जियेतना आपणे अनुभवल्या देवाची अपुरबाय आपल्या मुनियारी जिवितांतल्यान आपले पोरजे सोबेत जिवंक ते वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरजेची अपुरबाय करता म्हूण फकत उलोवपान आनी सांगण्यान न्हय पूण सुवातीक नासलेल्या आपल्या वावरा वरवीं पोरजेक आनी देशाक बरें पडटा तेंच करूंक ते वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमी क्रिस्त भावार्थ्यांनी आमच्या सोयंबेक आनी सोवबोरत्या जिवितान देवाची अपुरबाय सगल्या वेळार आनी सगळे सुवातेर अनुभवूंक आनी हालींच सुरू केलोल्या वस्तुवीक वर्सांत आनी बोरवाशाची यात्रा कशी आमच्या बऱ्या आनी स्वातीक जिविता वरवीं दुसऱ्या सोवें अनुभवच्याक जावं देवाचे आदार आमकां मागुया. आमच्या भाव भयणीची अपुरबायेक करूंक आमकां सोबार संदी फावो जातात. तर बागयोन जुजेवाजाची देख घेवन आमचे फिरगोजेन ताची भक्ती वाडोवंक आनी वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा
जी काळजांत आनी मनांत आसा ती मागणी देवा मुखार उबारुया. भोव मोगाल बापा, जेजू स्नान घेतलो तेन्ना सूर उक्तो जालो आनी ताची खरी अस्मिताय परगट जाली. पवित्र आत्म्याचे शक्तीन जेजून आपलो भौशीक वावर केलो आनी परजेक देवाची अपुरबाय आपल्या उतरांतल्यान, करण्यांतल्यान आनी जिवितांतल्यान परगट केली. तर आमच्या स्नाना वरवीं आमी ताची अपुरबायेची गोवाय जावंक कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. C10 पेज नंबर 32. C10 बावा भयणी बापाक भेटोवंक. म्हज्या भाव आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पतिदार देव बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गीच्या कणवाल्या बापा, तुज्या अपुरबायेच्या पुताक परगट केलाय त्या दिसा आमी तुका वपून दिता ती देणी मानून घे. मनशाची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या शासनाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत कुर्सार आपल्या रगताच्या स्नानांत ती खुशी पाडली. आतां ही तुजे भुरग्यांची भेटवणी बदलून ताचो कुर्साचो योद्न जावं दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वचून दी. आमच्या सोडवणार जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पतिदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जॉर्दान नदींत विचित्र खुणांनी पवित्र स्नानाचें तुजें नवें देणें तुवें परगट केलें. मनीस जाल्लो तुजो शब्द आमचे मदें खरोच आसा म्हूण आमी सतमानूक सर्गार तुजो ताळो आयकूंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मा देंवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयलें आनी दुर्बळांक सोडवणेची बरी खबर दिवंक त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं आनंदाच्या तेलान माकून तुवें ताका अभिषेक केलोय. देखून आतां सर्गीच्या देवदूतांचें गायोन संतोशान आमी प्रितमेचेर गाजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता.
पासून पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसंगवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्च, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस म्हणजे पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबारताचो गड परगटूया. सोम्या जेजू आमी ओळखाता आनी एकाची पियेता. देखील पावटी नवोय मोगानेसूर आमी तुजे मोरान परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिंवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी गवंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टाक वतीन मेल्ल्यांत समेस्तांक तुजे परजोलीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिच्या पती भाग्यवन झुजे, भाग्यवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान अतिरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर अखंडांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
जो जियेताय आनी राजू चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संसाराची पाप काडटा ती. हे शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. D9 पेज नंबर 51. D9 एक तुजी आज्ञा आमकां. Tuwe nam co na kielo
तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी. हें देणें आमकां फावो कर. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवीन Amen. मातशें बसात. फादर जॉन डिसिल्वान हे आमचे पासत मीस भिटयल्ले आसा. ताका हांव दिनवासतां देव बरें करूं म्हणटा. मिसा पासत आनी देवाचें उतर आमकां सुटावें करून सांगलेलें आसा म्हणून. त्या भायर सगल्या आमच्या वांगड्यांक पयली सुवातेर सांकिस्तांवांक देव बरें करूं म्हणटा. त्या भायर आमच्या खोयराक मिडियाचे वावर करता तांकां आनी हेरांक आमचे बरोबर आसा तितल्यांकूय तुमकां आनी सगल्यांक जी आमच्या मिसान वांटो घेता आख्ख्या संवसाराक तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. मिसां आमची तुमी जाणात सकाळची 7 आनी 8 आयताराची आनी हेर दिसांनी ही 2 मिसां आसतात. पूण आयताराची 7 आनी 8 आमचे भाशेन आनी 9:15 इंग्लीश भाशेन. हेर दिसांनी पयलें 7 आमचे भाशेन 8 इंग्लीश भाशेन. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान हे सायडीन गेली म्हणटच पेट्रोल पंपा उपरांत थंयसर एक धाकटुलें सुपुल्लें कपेल आसा. आदीं सांत पावल कॉलेज थंयसर आसलेली. आतां फकत आचूत आसा. पूण थंयसर मिसां जातात दर म्हयन्याचे 6 तारखेर. 9 आमी म्हण हितून मागणें स्टार्ट करता आनी 10 मागीर मीस येता. तुमच्यान तातूंत भाग घेवंक जाता. खूब लोकांक बरेंपण थंयसर मेळ्ळेलें आसा. ह्या दिसांनी नोयेना पांच जुजेवाची सुरू जालेली आसा. फेस्त 16वेर ताचें देवस्थान उदीक वाडोवपाक आयज ताणें हो आयतार दवरलेलो आसा. आमचे कडेन हांगसर सायबाचे रेलिके वयर आनी हे एक्सपोज जावं पळय आसा ताचेर एक कॅलेंडर काडलेलो आसा. सगळे आदले कशे भशेन हे बाजिलिका आसलेले ते तुमकां पळोवंक मेळटा. आदीं ताका प्लास्टर आसलेलो. आतां प्लास्टर काडलेलो आसा. म्हणटच ताचेर बरोवप थोडें ताची कूड कशी आसा आनी बाकीची सगळी म्हायती एकदम इम्पॉर्टंट तातूंत आसा. तुमच्यान 100 रुपयांक सायडीन घेवंक जाता. सगळीं उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं तुमचे सोवें आसूं आनी सर्वपुजता देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें. बाराबर म्हणया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सुदारणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या जाण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सगळ्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया. U35 पेज नंबर 249 जुजे वासा आमच्या बावा. Saksi Dieu, Jésus, Papa, notre
Page number 5, Deva Tu Amcho Orom, A11. A11, page number 5, Deva Tu Amcho Orom. A11, page number 5. सगल्यांक माय मोगाचो योकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक आमी जेजूच्या जिवितान आमचें जिवीत एक करून जिवंक हांगसर आयल्या तर आयज आमी सोम्या जेजूच्या स्नानाची परब समोर उमतांव. जेजून स्नान घेतोच स्वर्ग उक्तो जालो. पारव्याच्या रुपान पवित्र आत्मो ताचेर देवन रावलो आनी बापाचो ताळो आयकूंक आयलो. हो म्हजो पुरबायचो पूत, ताचेर आसा सगळें म्हजें दादोसपण. हे परी हो आयतार आमी समरुमताना जेजूक पवित्र आत्म्यान भरोन घोटाय मेळ्ळी. आपल्या वस्तुंगी सगळें करूंक न्हय पूण पवित्र आत्म्याच्या आसण्यांत आनी प्रेरणांत आनी ताच्या उलोवपान सगळो वावर उलोवप आनी करप ते भाशेन करच्याक बापाक एकवटोन. तर आमकांय तीच कृपा मेळ्ळ्या पुरो म्हणून मागया. आयज सान जुजे वाजाची भक्ती वाडोवंक भेटयलेलो आयतार, कित्याक सोळायेर ताचें फेस्त आसा अशें बरयल्लें आसा. बागयोन जुजे वाजाची भक्ती वाडोवंक भेटयलेलो आयतार आयज आमी समरुमतांव. ह्या व्हडा मिशनार भाग्यवंताचें जिवीत आमकां आमचें क्रिस्ती आपोवणें एक मिशनारी पाटलावदार जावंक आपयता. तर हे मनांत धरून ह्या मिसान आतां भक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. पातकांची दूख धरया आनी काळजान तावन आमचे पातक आमी कबूल करया. दोळे धांपया. आमी जाणो कशे भाशेन दुसऱ्यांनी आमकां कितें म्हणलें केलें जाल्यार आमी रोखडींच रागान बोत्ता, निराशी जाता, नाका पुरो जाता आमचें जिवीत. तेच परी आमी जेन्ना दुसऱ्यांक कितें म्हणटा, कोत्ता ओ करिना तेन्ना तांकांय दूख भोगता, तांचेंय जिवीत कासावीस जाता. हें मनांत हाडया. हें पातकी जिवीत आमचें. हें स्वयं देवाचें न्हय. देवान आमकां आपली भुरगीं केल्लीं आसा आनी जेजू सोबे आमकां बरे भशेन जिवंक आदार दिलेलो आसा. पूण आमी तो घेवंक ना, कित्याक आपलेपणांत आमी जियेता. तर आमची पातकां कबूल करया आनी देवाचें आनी एकामेकाची बोगसणें मागया.
हांव पातकी पातके सोरपोदितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सुदान सांगवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर पुदुदात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. Page number A4, Mohima, page number A4. म्हणून देवा मोगाळ बापा तुजो एकलोच पूत आमच्या मनशा सोय बंदिश्टी पडलो
आमचे सारको जाल्लो आमी ताका वळखिलो ताचे उदेशी आमी काळजान बदलोन ताचे सारकी जावंक पाव म्हूण मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक देवाचें उतर आतां आमी शिंतिदान आयकुया. इजायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप हो आसा सेवक म्हजो हांव सांबाळून दवरतां तो हांवें विचून काडलेलो संतोश म्हज्या काळजाचो राष्ट्रांक खरी नीत हाडूंक म्हज्या आत्म्यान बोल्लोलो बोब मारून तो आर्दो ना आपलो ताळो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक तो दिना फुटलोली बॅट मोडिना मिनमिनेती वाट पालयना खरी नितीची राजवट विस्वासीपणान हाडटा खरी नीत प्रितुमेचेर स्थापोसोर तो हालचो ना चेपोन दामोन उरचो ना ताच्या दोन शास्त्रांची वाट दीप जावन पळयत आसात सर्वेस्पर अशें सांगता नितीची सेवा करूंक तुका हांवें आपयला तुजो हात हांवें धरला तुका हांवेंच हाकल्ला कुर्द्यांचे दोळे उगडूंक कोयदी गुलाम जालोल्यांक बणकोणींतली सुटका दिवंक काळके कोणीत बसलोल्यांक काळोखांतली भायर काडूंक म्हजे परजेचो कोरार आनी राष्ट्रांचो उजवाड तुका नेमून दवरला. देवाचें उतरें देवाचें वडपकार आमचो जबाब सर्वेस्पर आपले परजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो सर्वेस्पर आपले पोजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. देवाच्या भुरग्यांनो सर्वेस्पराक महिमा दियात ताच्या नांवाक फावो ती महिमा सर्वेस्पराक दियात ताच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराक प्रमाणी पाठ करात. जबाब सर्वेस्पर आपले पोजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पराचो ताळो उदकां वयल्यान घासता दर्याच्या लारां ओसादीचेर सर्वेस्पर उबो जाला सर्वेस्पराचो ताळो कितको गणगणीत कितल्या दोबाज्यान घासता सर्वेस्पराचो ताळो. जबाब सर्वेस्पर आपले पोजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. मोहिमेंत देवाचो गुणगुण सुटलो ताच्या मंदिरांत सगल्यांचो हो एकूच साद घासता महिमा दर्या सरकार वयर सर्वेस्परान शिवासन मांडलां शासनाक राजा कसो सर्वेस्पर शिवासनार बसला. जबाब सर्वेस्पर आपले पोजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें देव मनशा मदें अंतर करिना म्हूण म्हाका तावें जालां पूण जो मनीस खंयच्याय राष्ट्राचो तो जावं देवाक भियेता आनी प्रमाणीकपणान चलता तो की देवाक आवडटा. देवान जेजू क्रिस्ता वरवीं सोसकायेचें शुभ वर्तमान परगटूंक इस्रायलाच्या पुता दुआंक निरोप धाडलो. तोच सगल्यांचो सोमी जुआवान स्नान परगटलें तेतून तान गालिलियाक सुरू जावन आख्खे जुदेयांत कितें घडलें तें तुमी जाणात. देवान कशे भाशेन नाजारेताच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन मागलो तें तुमी आयकलां. वेता थंय ताणें बरें शिपडायलें आनी देंवचाराचे पदवेकाल आसलोल्यांक बरी केली कित्याक देव ताचे सवे आसलो. देवाचें उतरें देवाचें वडपकार
उद्गार सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्ग उक्तो जालो आनी बापाचो ताळो आयकूंक आयलो. हो म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचें तुमी आयकात. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. लोक देवाचे बासावणेक ओदीक ओदीक रावतालो देखून सगळ्यांच्या मनांत जुआमा विशयी हो विचार उप्रासूंक लागलो. हो बी देवान मागलोलो न्हय मू. जुआवान ताका सोमेस्तांक जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां उदकाचें स्नान दितां खरें, पूण म्हजें वन बोलवोंत एकलो येता आनी ताच्या वाणांची वादी सोडूंक म्हाका फावना. तोच तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. तेन्ना सगळे लोकान स्नान घेवन सोंपतोच आनी जेजू स्नान घेवन मागणें कोत्ता आसतना सर्ग उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो पारव्याच्या आंग रूप घेवन ताचेर देंवन आयलो. आनी स्वर्गांत थावन एक ताळो आयकूंक आयलो. हो म्हजो व्हड अपुरबायेचो पूत, तुजेर म्हजें दादोसपण आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हजे भयणीनो आनी भावनो, देवान आमकां सगळ्यांक आपलीं भुरगीं करून ह्या संवसारांत आपणाक ओळखूंक हाडलीं. आमी देवाचेर पातयो नासता, पूण कशे भशेन आमी जियेता. आमचें जिवीत तें पयलें वयलें करून आमकां गरज आसा पळय त्या प्रमाणे आमी मागीर देवाक उलो मागता. म्हणटच हे भशेन आमचें जिवीत. जेजून कशे भशेन आपलें जिवीत सारलें, देवान ताका आमचे सरशीं धाडलो. आमचे सारकेलो ताका ताणें केलो आनी आमचें जिवीत ताणें जिवन कशे भशेन आमी जिवंक जाय तें आमकां दाखयलें. आमी हिचोच चुकल्यां तर आमी आमचे वस्तुंगे जियेता आनी बापाक उलो मागता, पूण तो बापाचें आयकून आपलो वावर करता. हातून हो फरक आसा आनी ताका लागून ताणें म्हणलें, तूं म्हजो उपुरबायेचो पूत, तुजेर आसा म्हजें दादोसपण. कित्याक ताणें बापाक जाय पळय तशें आपलें जिवीत सारलें. न्हय ताका जाय पळय तशें आनी बापान ताका मदत केली, ना.
हातून आमचें जिवीत कशे भशेन सादता तें आमी पळोवन घेवया. इतल्यानूच आमचो शर्मांव काबार. आतां हें कशें करूंक जाय आमी, कशें म्हणून तें आमी ताका पयलो स्थान दिवन आमी आमचें जिवीत जियेतले. आमची चाल तशीच जालेली आसा, तातूंतली भायर सरोंक आमकां जायना. म्हणजे कितें, आमी सगळो पातकानूच जियेता, म्हणजे आपल्यापणान जियेता, आमी देवपणान जियेना. तर आमकां देवपणान जियोंक जाय जाल्यार आमी कितें म्हणून करूंक जाय? सगळें आमचे पासत केलेलें आसा, फकत आमी ते भाशेन मनांत हाडून आमी ते भाशेन आमी जियोया. पयले सुवातेर जेजून आमचें पातकी स्वयं आपणाचेर घेतलें आनी तो एकलो आपलें जिवीत बापायचे येवजणे प्रमाणे जियेलो हें आमकां दुसऱ्या वाचपान सांगलां. तो आपले अस्तुंगीत जिवंक ना, सगळें आयकून. म्हणटच हें आयकूंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? जशे भशेन आमी TV, रेडिओ त्या चॅनलाचेर येता आनी ते आमकां सगळें सांगता, तेच भाशेन आमी बापायच्या चॅनलाचेर येवंक जाय. आनी तें कशें येतलें आमी? जेजू वरवीं. कित्याक? जेजून आमकां सांगलां, हांव जिवीत, सोत आनी वाट, कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. तर आमी जेजूक एकवठोन रावंक जाय. हें पयलें मागणें. जेजूक एकवठोन कशीं रावतले आमी? तें घडोवन आयलेलें आसा बावतिजमा वरवीं. तो आमकां एकवटोन आसा, आमी ताका एकवटोन जाय. म्हणटच आमी कितें करूंक जाय? तें जाणो जावंक जाय. तें आमी मनांत हाडून जिवंक जाय. आमी कितें करपाची गरज ना, तें सगळें केलेलें आसा आमचे पासत. आमी फकत तें जाणो जावया की तो म्हजें सोबें आसा आनी हांव ताचें सोबें आसा. हो पयलो भाग जावन मागण्याचो. दुसरो भाग मागण्याचो, ताचें आमी आयकूंक जाय. आतां आमी कितलीं जाणां दुसऱ्यांचें आयकता? दुसरीं आमचे कडेन उलोवंक लागलीं की ना, आमचीं चिंतनां येणे तेणे वतात आनी तांकां आमी आमचें सांगता, तांचें आयकूंकूच ना. तांचें आयकल्लें जाल्यार ताणें कितें सांगलां, कितें म्हणलां आनी ताका लागून कितें तांचें सोबें घडटा तें आमकां कळोंक लागतलें आसलें. हे भशेन आमी जिवीत सारिना. आमची वस्तुंगी आमी तांकां समजून घेता, ती कशी आसा ती तातूंत समजूणी आमकां मेळोंक ना. हांगसर आमी आनिकूय फायन ट्युनिंग करूंक जाय. हें कशें घडटलें? तर दुसऱ्यांचें तर आमी आयकूंक जाय, दुसऱ्यांक पयलो स्थान दिवन आमी जिवंक जाय. तें कशें घडटलें? हो तिसरो भाग मागण्याचो. आमची जीं चिंतनां, आमची जी भावना सगळ्योच आमचे भितर आसतात, ती आमकां नाका पुरो कोत्तात. तीच घुंवतात आनी ताका लागून मागीर भितरल्यान गोंदळ जाता. आमकां तें सावरांक जायना. सावरांक जाय जाल्यार कितें कोत्ता? घडयेक TV पळयता जायत, घडयेक येणे तेणे भोंवता जायत, सोरोप येता जायत, ओ ड्रगांक येता जायत. हे भाशेन आमी विसरोंक सोदता. हें विसरचें ना. तें तशेंच आनिकूय वाडोंक लागतलें. तर आमी कितें करूंक जाय? जेजूच्या नांवान तें सगळें भायर काडूंक जाय. कशें काडटलें आमी? सुस्कारांतल्यान. सुस्कार भायर सोडटना आमचे भितर पळय नॅगेटीव कितें आसा, नॅगेटीव जें आसा तें आमचें तें स्वासांतल्यान भायर सरता, सुस्कारांतल्यान भायर सरता. कार्बन डायऑक्सायड आमी दिता, ऑक्सिजन आमी घेता आनी कार्बन डायऑक्सायड. म्हणटच कितें जाता? त्याच पावंड्यार न्हय, दुसऱ्याय पावंड्यार, आमच्या चिंतनाच्या पावंड्यार आमी बरें घेता ओ वायट घेता. वायट केन्ना घेतल्या? आमी देवा सोबें ना पळय तेन्ना वायट घेतलें हांव. देवा सोबें आसा तेन्ना देवाचें बरेंपण आमी घेतलें. म्हणून अशें आमकां देवाच्याच उतरान ह्या दिसांनी सांगलेलें आसा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान
आमची चिंतना बरी वायट पोजडी कसली जावं जेजू 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 म्हणून अशी भायर काडली की ना ती रोखडीच साफ जातात. ताच्या नांवान ती पुसून वेतात आनी दुसऱ्या सुस्कारान ताचें बरेंपण भरोवन येता. कित्याक आमी जेजू सोबें ताका आजीर जावन जिवंक लागल्या आनी जितली आमचें समर्पण करून जियेतल्या तितलो तो आमचे सोबें वाडत लागतलो. तो आसा पूण वाडच्याक हे भशेन आमी तांचे बरोबर संबंद जोडून घेवंक जाय. ही असली प्रकारची मागणी आमचे सोबें जावंक जाय. तेन्नाच की आमचें जिवीत देवाचे येवजणे प्रमाणे जावंक लागतलें आनी देवाचें आयकून आमी उलोवंक लागतल्या करूंक लागतल्या तेन्ना आमकां दुसरी देव बरें करता म्हणून आनंद मेळचो ना. आमी देवा सोबें रावन बरें करता म्हणून हातून आनंद आसतलो. आनी हें आयज आमकां हे वाचपान पळयता. जेजू दुसऱ्यांचे साबासकी पासत वावरी नासलोलो. तो बापायची येवजण कोत्ता म्हणून आपलें जिवीत सादतालो. आनी हे भाशेन काल आमकां सांगलां जीं कोण जेजूच्या येवजणे प्रमाणे जियेतात तांकां सगळें बरेंपण फावो जाता. आनी हे भाशेन आमी जियोया. जेजूचो स्नान जालो तेन्ना ताका पवित्र आत्मो मेळ्ळो. आमकांय पवित्र आत्मो मेळ्ळलो आसा पूण आमी तें सगळें आमच्या भासकोळपणाक लागून उगडापें करूंक दिवंक ना. आयजतान आमी दिवया. जेजूच्या एकवटान रावया आनी तो बाकीचे सगळे आमचे पासत करतलो. कितले फाटी हांवें तुमकां सांगलां. थोडीं जाणां तुमी कोत्तात ते बाकीचीं फकत आयकतात आनी परवा करिनात. पूण तुमी जीं कोत्तात तांकां खूब बरेंपण आतां सुरू जालेलें आसा. तुमचें जिवीत भितरल्यान शांतीन तुमी जियेतात. तुमकां हांवें सांगलां न्हिदच्या आदीं एक 15-5 मिनटूच लागतात ताका. तुमी कोंत घेयात. प्रत्येक मणी जावन आसा एक सुस्कार घेतना जेजून आमी बरोवन आयल्या. जेजू 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 म्हणात. आनी कितें जातलें व्हडू व्हडू आपल्यापणांतली आमी भायर सरतल्या आनी जेजूच्या जिवितान आमी बरोवन येतल्या. हें काबार जाता म्हणसर तुमी पळयतल्यात आमी शांत जातल्या. खूब फाटी आमी शांतीन जियेना. उत्साह बोल्लीत आसा. हें करात तुमी आनी हांव तुमकां गॅरंटी दितां सुरवात जातली. हे भाशेन तुमचें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत केलें की ना न्हिदली म्हणटोच जेजू आमचे भितर वावुरतलो आनी आमकां भितरल्यान थाऱ्यार हाडटलो. कित्याक भितरल्यान आमी हें नाका जाल्लें घडून हाडलेलें आसा देंवचाराचें आयकून. तो आमकां फोटिंगपणान दोत्ता. हें सगळें तो काडून उडयतलो. सकाळीं पावलून म्हणलां त्या प्रमाणे आमी एक नवी रचना जेजू सोबें आसा पळय ती. जेजू सोबें आमचें जिवीत आतां घडून हाडया. पोत्तून हे भाशेन 5 मिनट जेजू सोबें सारया आनी आमचें जिवीत ताच्या स्वतान घडोवन येतलें आनी ताचे वाटेन आमी दिसभर चलोवंक लागतलें. गॅरंटी दिता तुमकां. कित्याक बागेवन फ्रांसीस शावेरान हे भाशेन आपलें जिवीत सारलें. सगळ्या सांतां भक्तांनी आतां जुसेवाज तुमी तर बारकायेन पळयशात जाल्यार जेजूच्या सोबें तांचें जिवीत घडोवन आयलें म्हणून ते सांत जाले. आनी आमी सगळीं जाणां सांतांच पूण आमी ते भाशेन घडोवन येवपाक हे भाशेन आमची दणवण आमची चाल आमचें मागणें करया. सगळीं जाणां आमचे हात अशे जोडया. दोळे धांपया. हें सगळें आमचें सोबें घडोवन येवच्याक आमचें जिवीत प्रत्येक सुस्कारान जेजूक समर्पुया. समर्पितना बागेवन फ्रांसीस शेवियर हे भाशेन ह्या उतरांनी समर्पितालो. घे दोनी म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. हे भाशेन आमचें समर्पण जावनी आनी जेजूचें जिवीत आमचें सगळें अदीक आनी अदीक उजवाडाक येतलें. शांतीन ताचे
आनंदान संतोषान आमचें जिवीत सादतलें हांव. प्रत्येक सुस्कारान जेजून बरोवन येता हांव. जेजू 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 म्हणून हे परी आमी आमचें जिवीत ताका समर्पीत हांव त्याच उतरांनी. आनी आतां आमी सगळीं उबी रावया. भावार्थाची उच्चारणी अर्था बरीत करया आनी खरेपणी आमचें जिवीत देवाची येवजणे प्रमाणे जेजू सोबें घडोवन येवपाक आतां आमी बरोबर म्हणया. सतमानता देवाक, सोरपुदेदार बापाक, स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मारयेंतल्यान जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोट सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपुदेदारा देवा बापाचे उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुत्सुकी करून येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे मोक्षणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी देवाचीं भुरगीं. थोडी मागणी आतां आमी बापा मुखार मांडया. जेजूच्या स्नानाची परब आमकां आमच्या मिशनरी पाटलावदारपणाचो उगडास कोत्ता. आमी जेजूची पाटलावदारां कशीं आमच्या मुळाव्या संस्कारांनी आमकां मेळिल्लें सोडवणेचें दान आपणावन तें आमच्या अपुर्बायाच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक परगटूंक हे मागणेन देवाक उबारुया. आमच्या पाप साहेबान, बेस साहेबांनी आनी पाद्रींनी आपल्या गवळीक कार्या मनशा मोदें पालतना आनी जियेतना आपणे अणभवलेली देवाची अपुरबाय आपल्या मुन्यारी जिवितांतल्यान आपले पोरजे सवें जियोंक ते वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरजेची आपुरबाय करता म्हूण फक्त उलोवपांत आनी सांगण्यांत न्हय पूण सुवार्थ नाशिल्ल्या आपल्या वावरा वरवीं पोरजेक आनी देसाक बऱ्याक पडटा तेंच करूंक ती वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी आमच्या सैमीक आनी सैंबावट्या जिवितांत देवाची अपुरबाय सगल्या वेळार आनी सगळे स्वातेर अणभवूंक आनी हालींच सुरू केलेल्या उत्सवीक वर्सांत आमी बोरवांशाची यात्रेकारां कशीं आमच्या बऱ्या आनी सात्वीक जिविता वरवीं दुसऱ्या सवें आमी आपुरबायेचीं जावंक देवाचो आदार आमकां मागुया. आमचे फिरगचेंत आमच्या भावा भयणीची आपुरबाय करूंक आमकां सोबार संदी फावो जातात. तर बागियोन जुझेफासाची देख घेवन आमचे फिरगचेंत ताची भोक्ती वाडोवंक आमी वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया.
आमची खासगी मागणी आसा ती आतां दोळे धांपून बापाक उबारा. Sorgीच्या देवा बाबा, आमची मागणी भोव मोगाळ बापा, जेजून स्नान घेतलें तेन्ना सोर्ग उक्तो जालो आनी ताची खोरी अस्मिताय परगट जाली. पवित्र आत्म्याचे शक्तीन जेजून आपलो भौशीक वावर केलो आनी पोरचेक देवाची अपुरबाय आपल्या उतरांतल्यान, कोन्यांतल्यान आनी जिवितांतल्यान परगट केली. तर आमच्या स्नाना वरवीं आमी तांची अपुरबायची गोवाय जावंक कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. C10 भावा भयणी बापाक भेटोवंक page 32 C10. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपुदिदाद देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सुर्गींच्या कोणवाळे बापा, तुज्या अपुरबायेच्या पुताक परगट केल्याय त्या दिसा आमी तुका ओपून दिता ती देणी मानून घे. मनशाची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत खुर्सार आपल्या रोगताच्या स्नानान ती खुशी पाळली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची भेटवणी बदलून ताचो खुर्साचो योद्न जावं दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वचून दी. आमच्या सर्वनडा जेजूचे नांवीन. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपुदिदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्वकालीन सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जॉर्दान नदींत विचित्र खुणांनी पवित्र स्नानाचें तुजें नवें देणें तुवें परगट केलें. मनीस जाल्लो तुजो शब्द आमचे मदें खरोच आसा म्हूण आमी सोत मानूंक स्वर्गांत थावन तुजो ताळो आयकूंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देंवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयलें आनी दुर्बळांक सुडवंडीची बरी खबर दिवंक त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं आनंदाच्या तेलान माखून तुवें ताका अभिषेक केलोय.
देखून आतां सर्गींच्या देवदूतांचें गायन संतोशान आमी पृथ्वीर गाजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. So good por gotuya. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो न्ही सोडून जी काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा, सिम्या आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दोन मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिचे पोती बागयोन झुजे बागयोन दौरम दूत आनी सर्व करून तुका मानवलें आनी ते सगळे भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणां जेजूचे मागणे तोच आमचे सोवे म्हणटा कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे सगळीं आमची इंतेसां मागणी आसात ती आमी मनांत आनी काळजांत दवरया आनी ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजू सोवे आमी सगळीं जाणां बरोबर म्हणया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संस्कारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सोवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो आशेन उतरकता तूं आमकां उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंचे दवरून दितांक पडलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं जेजूक एकवटोन आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन पेज 51 एक तुजी आज्ञा आमकां D9 पेज 51 She
आमचे दोळे धांपून जेचो आमच्या काळजांत आसा ताका आमी आजीर जावया. सगळीं आमची चिंतनां, भावना, चाल, आठवणी ताका आमी समोर पिल्ली आसा. तातूंतली आमकां सुटका दी म्हणून आनी ताची चाल आमी आपणावच्याक हो वेळ भितरल्यान ताच्या कोटांत सारया. मागुया. कोणवाळे बापा, तुज्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेतल्या उपरांत खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता, आमी तुजीं खरीं भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी. हें तेणें आमकां फावो कर तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवीन. मातसोगत बसात. सगळ्या जाणांक दिनवासता. आमचे बरोबर वावुरतेल्यांक, आमच्या सांकिस्तांक, दोगांय तेगा जाणां आसात तितल्यांकूय देव बरें करूं म्हणटा. तेच भाशेन आमच्या कोयराक, मिडियाचो वावर करतात तीं हेरांक आमचे बरोबर वावुरतात तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां आनी सगल्यांक जीं ह्या मिसान वांटो घेतात आख्ख्या संवसारांत तितल्यांकूय देव बरें करूं म्हणटा. आमची मिसां आयताराची 3 आसतात. तुमी सगळीं जाणां जाणत, पूण तुमकां परतून कळीत करता. 7 आनी 8 आमचे भाशेन मीस आनी 9-15 इंग्लीश भाशेन. 11 दिसांनी 7 आमचे भाशेन, 8 इंग्लीश भाशेन. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान हे सायडीन गेली म्हणटच पेट्रोल पंपा उपरांत एक सुपुल्लें कपेल दावे वाटेन तुमकां दिसची पडटा. वदव्या आसा तें, तिचोर मीस जाता. 9 आमी मागणें स्टार्ट करता आनी 10 मागीर मीस येता. खूब लोक थंयसर येता. मिलाग्री तांच्या जिवितान घडलेली आसा, ती साक्षी दितात. तुमच्यान येवंक जाता. ह्या दिसांनी भाग्यवंत जुजेबाजाची भोक्ती चालू आसा, नोयनां चालू आसा सांकवाळे, आनी 16वेर ताचें फेस्त आसा. आमचे कडेन आमी तो भायर काडूंक नासलेलो, आमचे कडेन आसलेलो कॅलेंडर. ह्या कॅलेंडराचेर सगळें भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेराच्या जिविताचेर हांगसर आसा. म्हणल्यार ही इगोर्ज कशे भाशेन आसलेली, बाजिलिका कशें आसलेलें आदीं, आतां कशें आसा, ताची कूड आदीं कशें हांगसर एक्सपोजिसांव जातालें, तेन्ना फोटोग्राफी नासलेली पिंतातालें, तें ह्या कॅलेंडराचेर आसा. तें बरें क्युरेट केल्लें आसा एका दादल्यान, जाणेन आमच्या बजिलिकेचेर PhD केलेली आसा. तो तुमच्यांनी 100 रुपयांक सायडीन घेवंक जाता हो कॅलेंडर. आनी आदीं कशे भाशेन ती चुनो आसलेलो, पूण मागीर चुनो काडल्या उपरांत कशी आतां दिसता ती वेगळी दिसता. सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमची मान बागोया. देवान तुमकां काळोखांतली आपल्या विचित्र उजवाडांत आपयल्यांत तो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी तुमची काळजां बावार्थान बोरवाशांत आनी प्रितमोगान थीर करूं. आमेन. काळोखान बुडलोलो संवसार आज जेजू क्रिस्ता आपल्या प्रकाशान उजवाडा येता. तुमी विस्वासान ताचो पाटलाव करतात. तो तुमच्या भाव भयणींक तुमी उजवाड जावच्याक तोच तुमचें क्रिस्ती जिवीत पोरजोळीत करूं. आमेन. नोखेत्रांच्या उजवाडान विद्वानांनी जेजूक उजवाडाच्या उजवाडाक सोदलो आनी व्हडा संतोशान वळखिलो. तशेंच हें संवसारी पयण सोंपतोच तो तुमकां रूप पळोवंक मेळूं. आमेन. आनी सोर्पुदिदाद देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवूं आनी तुमचे सोबे सदां आसूं. आमेन. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बरोबर म्हणया. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतां आनी आतां आमचे स्वासोक तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमच्यो त्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकणटा. आमेन. U35. Sus
Mic check one. Test. Mic check. Okay. No, but the guitar is still off. Is it to call that? It's asking to call that. Entrance? Yeah. You will follow on the mobile here in church? No, we follow on the I've never in my life. That's why I'm not comfortable with the mobile. Even me, I like to A90. A90. John, how does a tenor go?
Let us all join in singing the hymn for entrance. Let us take the hymn A90, Glory and Praise, page 41, 41. Good morning, everyone. Good morning, Father. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. My dear brothers and sisters, today we have got a feast of the baptism of our Lord. With this, we conclude the Christmas celebrations. The feast reminds us of these two things: God's identity with us. Secondly, we are His beloved sons and daughters, and we get our identity from Him. With these thoughts in our mind, let's enter the Eucharist, asking us, from where do we seek our identity? From our family, siblings, from our work, status, or from Jesus? For times we have failed to acknowledge that we are Christians and need to walk as Christians through our baptism and have walked the path shown to us by the evil spirit, Satan. We ask his pardon and his mercy. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, may forgive us all our sins, and bring us to life everlasting. Amen. Amen.
Let us pray. Almighty ever-living God, who when Christ had been baptized in the river Jordan, and as the Holy Spirit descended upon him, solemnly declared him your beloved Son, grant that your children, by adoption, reborn of water and the Holy Spirit, may always be well pleasing to you. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. A reading from the book of Isaiah. Thus says the Lord, Behold my servant whom I uphold, my chosen in whom my soul delights. I have put my spirit upon him, he will bring forth justice to the nations. He will not cry or lift up his voice or make it heard in the street. A bruised reed he will not break, and a dimly burning wick he will not quench. He will faithfully bring forth justice. He will not fail or be discouraged till he has established justice on the earth, and the coastlands wait for his law. I am the Lord. I have called you in righteousness. I have taken you by hand and kept you. I have given you as a covenant to the people, a light to the nations, to open the eyes that are blind, to bring out the prisoners from the dungeon, from the prison those who sit in darkness. The word of the Lord. Responsorial Psalm, our response. The Lord will bless his people with peace. All together. The Lord will bless his people with peace. O give the Lord, you sons of God, give the Lord glory and power. Give the Lord the glory of his name. Adore the Lord in his holy court. Response. The Lord will bless his people with peace. The Lord's voice resounding on the waters, the Lord on the immensity of waters. The voice of the Lord full of power, the voice of the Lord full of splendor. Response. The Lord will bless his people with peace. The God of glory thunders. In his temple they all cry glory. The Lord sat enthroned over the flood. The Lord sits as king forever. Response. The Lord will bless his people with peace. A reading from the Acts of the Apostles. Peter opened his mouth and said, Truly, I perceive that God shows no partiality, but in every nation, anyone who fears him and does what is right is acceptable to him. You know the word which he sent to Israel, preaching good news of peace by Jesus Christ. He is Lord of all. The word which was proclaimed throughout all Judea, beginning from Galilee after the baptism which John preached, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, how he went about doing good and healing all that were oppressed by the devil, for God was with him. The word of the Lord. Thanks be to God.
a voice came out of the cloud. This is my beloved Son. Listen to him. The Lord be with you. And with your spirit. Read the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory be to you, O Lord. As the people were in expectation, and all men and questioned in their hearts concerning John, whether perhaps he were the Christ, John answered them all, I baptize you with water, but he who is mightier than I is coming, the thong of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Now when all the people were baptized, and when Jesus had also been baptized and was praying, the heaven was opened, and the Holy Spirit descended upon him in bodily form as a dove. And a voice came from heaven, Thou art my beloved Son, with thee I am well pleased. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters, I said in the introduction, with the feast of baptism, we conclude the Christmas season. I'm sure many of you may not agree with me, because I'm sure that many of you, with the last feast of the Epiphany, have removed all the so-called deco in the house, right? The crib is removed, all the other decoration, the stars, haven't you? But we feel that with Epiphany, everything is over. It's not over. This is the last feast. We have the Christmas cycle that concludes cycle, because from tomorrow onwards, we begin the ordinary cycle. If you look in the basilica itself around, you'll still find deco. You may think it was meant for the expo. It was meant for the expo and the feast, because all this deco we have, the round, all these things are for Christmas. So with this, we conclude the feast of the Christmas season. And tomorrow, we start the ordinary cycle. If you have heard today's readings clearly, they taught us about the baptism. The baptism event in the life of Jesus was a very important event, because from now, he is with the crowd. Let's reflect for a while on the event himself, and what can we take home for us. We heard that when all the people were baptized, John was baptizing at the river Jordan, and people of all types, of all classes, status, were coming to him for baptism. We were talking about a repentance, and after him who will be coming, who will also baptize, but with a fire. He was the Messiah. And Jesus walks along with the crowd. And Matthew, Mark tells us that when he came to John and asked baptism, John in a way hesitates. But John recognized him as the Messiah. And yet, Jesus says, let it be so for now. But the doing does, Jesus himself does one thing. He identifies himself with us. St. Paul tells us afterwards, he became like us in all things but sin. He walked as we walked. He talked as he walked. He rejoiced as we rejoiced. He took part in all activities the human beings could take, the good ones. He suffered as we suffered. So he identified himself with us. Have we ourselves identified ourselves with him? Are his thoughts our thoughts?
are his actions our actions? Are his reflections our reflections? At times, good to think about it when we say, I abide in him. He abides in us. It is true, he abides in us, but do we abide in him? If that were so, then his lifestyle would have been ours. Is that so? Or have you gone away following our own lifestyle? The second thing you can reflect upon is you heard in the reading, after Jesus was baptized, the heavens were opened, and down came the Holy Spirit, and they heard a voice, "This is my beloved Son, with whom I'm well pleased." The Father himself and the Spirit were happy that one among them had come down on the earth to bring us back to himself. One among them had come down to lift us and makes us once again his beloved children. Do we believe that? If we believe that we are his beloved children, then I don't think there will be differences among us, distinctions of caste, creed, religion, rich and the poor. All are God's beloved children. Isn't that so? Then why do we make distinctions? All of us are God's loving children. All of us are his brothers and sisters. All of us have a brother, elder brother, Jesus Christ himself. It's good to reflect on this aspect. And we became his beloved children at our own baptism, when the Holy Spirit came upon us, and he still dwells in us. And therefore, if he dwells in us, also dwells in each one of us, not just in me, one of us. So this fact of baptism tells us our own identity. We are Christ. We are his beloved children. Sometimes we ask myself, from where do I get my identity? Because I'm an ordained priest, because I'm a Jesuit, or because I belong to this congregation, this diocese, or I belong to this family, or these are my siblings, this is my work. Do I get from them my identity? I could maybe. But basically, I get it from the fact that I am God's beloved son or daughter. Let's pause for a while about the fact of baptism, because it tells us who we are actually in this world. And after Jesus was baptized, he begins his public ministry. He goes out to tell people in Judea and all over that they are God's beloved children, and he shows them by his life and deeds. We too are asked to go out of this basilica and tell everyone that all of us are like me, all of us are God's beloved children. Let's pause and reflect and take this message for us home today. Let's move out and go back to our homes, go back to our normal lifestyle. Let's treat each one as God's beloved children. Let's now arise and profess our faith in this living and loving God. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated on the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, life everlasting. Amen.
Dear brothers and sisters, the baptism enabled Jesus to begin a new phase in his life, which is his public ministry. In spite of the heavenly signs and the assuring words of his Father, Jesus still went into the desert where he fasted and prayed for a good 40 days, that God may grant us strength and courage as we face difficulties in life. We pray. Our response will be, Lord, anoint us with your Holy Spirit. Lord, anoint us with your Holy Spirit. For the Pope, Bishop, the clergy, and the religious, that they may instill in the faithful the duties and responsibilities of Christian life emanating from their baptismal commitments, we pray. Lord, anoint us with your Holy Spirit. That parents may baptize their children at the earliest, while still an infant, and that the child anointed with the Holy Spirit may receive every godly assistance to begin and flourish in the Catholic faith. We pray. Lord, anoint us with your Holy Spirit. For all baptized Christians, that mindful of their baptism in the name of Jesus, that they may fulfill the baptismal commitments and may excel in their Christian life and thereby bring glory to God who has called them. We pray. Lord, anoint us with your Holy Spirit. For all Catholic families that are holding their homes as a place where God dwells, a sense of peace and serenity may be maintained so that life in the families become a joyful experience. We pray. Lord, anoint us with your Holy Spirit. For all of us present for this Eucharist, that the celebration of the baptism of Jesus may remind us of our own baptism, and we may be strengthened to live our Christian commitments with renewed strength and courage. We pray. Lord, anoint us with your Holy Spirit. Let's pause to pray for our own personal intentions. Let us pray. God our Father, we thank you for the gift of your Son, Jesus, who submitted himself to be baptized in spite of being sinless. Empowered by the Spirit and by the assurance from the above, he began a ministry that transformed humanity's relationship with you profoundly. We make this prayer through Christ our Lord. For the offertory, let us take the hymn B30, Bread and Wine We Bring to You, page 75.
brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and the glory of his name, for our good and good of all his holy church. Let us pray. Accept, O Lord, the offerings we have brought to honor the revealing of your beloved Son, so that the oblation of your faithful may be transformed into sacrifice of him who willed in his compassion to wash away the sins of the world. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. We might come to believe in your word dwelling within us, and by the Spirit's dwelling. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down a Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, gave disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, gave disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, to celebrate the memorial of his death and the resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks to have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Philip Neri, our Bishop, Simon Fernandez, Dr. Lee Bishop, and all the clergy. Remember also brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who please you throughout the ages, we are merit to be co-heirs to eternal life, and I praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever.
Let us say the prayer the Lord has taught us to pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to the apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her unity and peace according with your will, who live and reign forever and ever. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let's offer each other some sign of peace. Lamb of God, who takes away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. This is Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world and our sins. Happy are we now who are called to share at his banquet. Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. For communion, let us all join together to sing the hymn D 131, O let the Son of God enfold you, page 159, 159. Let
Let us pray. Nourished by these sacred gifts, we humbly entreat your mercy, O Lord, that faithfully listening to your only begotten Son, we may be your children in name and in truth. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Kindly sit. Our thanks to Father Apollo Cardozo for celebrating this Mass, the Eucharist for us, and for enlightening us by the Word of God. We thank him. We thank all our staff and those who collaborate with us, our sacristans, our choir. We know that they take special pains to make us all participate beautifully in this Eucharistic celebration. We thank them, we thank the media people, all those who are helping us, and you who are coming in large numbers to participate. But there are also many who are participating in the Eucharist around the world, those who are sick, those who are bedridden, those who are sailing on ships, those who are unable to go for Mass because of their timings. There are so many who are helped, not because of anything, but because of St. Francis Xavier. The devotion continues, and we, like him, want Jesus to shine through our lives. So thanks to everyone. The Masses at the Basilica are just few. On Sundays, we have 3 Masses. 7-8 are in Konkani, and the 9:15 is in English. The rest of the week, we have only 2 Masses. 7 o'clock is in Konkani, and the 8 o'clock is in English. On the 6th of every month, the day on which St. Francis Xavier arrived in Goa, 6th of May in 1542. So we commemorate that day by celebrating the Mass at the chapel of St. Francis Xavier. Now, when he arrived, he was given the College of St. Paul's, which is in that area. When you go down the side, after the petrol pump, a little further, you can see the old arch of the college. That's the only thing that is existent. It was a huge college, catering to many, many students. Missionaries at that time, remember, they were sent to Africa and in Asia. And he was given this college to run. But he was on fire with God's love, and he wanted to set the whole of the East on fire. So he went down and he called the Jesuits. He wrote 3 letters which were very powerful. And many Jesuits came and occupied that place. And they were called Paulists, not Jesuits. So if you have heard people say Paulists were here, then it is St. Paul's College Jesuits who worked. They had a lot of talents. They were water diviners. In my village in Aldona, we have in one of the remote places a well that never runs dry. And we attribute that well to the Paulists. At that time, I did not know who the Paulists were till I joined the society, and I know that it's the Jesuits. And that whole land belongs to the Jesuits, but when the Jesuits were expelled, those places were auctioned and they were bought by others. And so the history goes on like that. But we have the Mass there every 6th of the month. We have a nice, beautiful calendar which we had done, but we did not bring it out during the exposition, not because of anything, but because we wanted you to obtain it now. It's a beautiful calendar, very nice picture of St. Francis Xavier. You will see that the old basilica was actually plastered. It was in 1952 that the plaster was removed by Balthazar because he wanted to show that the Portuguese structures are very old
and so old still remains, and everyone likes it this way. But the old structure was like this. So you can read much about it. How were the expositions done in those days, and how there was no photography, so it was painted. You can have a nice look, you can buy it for 100 rupees, it's outside. We also know that during this week, the novenas to Saint Josevaz, and the feast will be on the 16th of this month. Kindly rise now for the final blessing. The Lord be with you. May Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go to love and to serve the Lord. Thanks be to God. Pray to Saint Francis Xavier. Let us say the prayer together. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death to proclaim the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask for intercession for ourselves. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father. And for everything together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Recessional hymn. Let us together take hymn X33, To the World We Go, page 354. 354.